नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. राज्यांत शिगम्याच्यो चित्ररथ मिरवणुको 5 शारांनी जातल्यो. 19 मार्चाक फोंडेच्यान चित्ररथ मिरवणुकेक सुरू जातली. 20 मार्चाक मडगांवां, 22 मार्चाक वास्को, 26 मार्चाक पणजे जाल्यार 27 मार्चाक म्हापशा शिगम्याची चित्ररथ मिरवणूक जातली. खबरावाडा कळंगूट कृष्णा परोळेकर हांच्या घरांत सिलिंडराचो स्फोट जालो. उज्यान घरांतले सगळे आशिल्ले नाशिल्ले जळून गेले. सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीत हानी जाल्ली ना. पिळणच्या अग्निशामक दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडलो. शुक्रारा राज्यांत कोविडान 3 जाण दुयेंतींक मरण आयलें, जाल्यार 95 नवे कोविड बाधित सांपडल्यात. 10वी आनी 12वीचे दुसऱ्या सत्राची परीक्षा 5 एप्रिलाच्यान सुरू जातली. ह्या परीक्षेचे वेळापत्रक गोंय शालांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान जारी केलां. 10वीची परीक्षा 26 एप्रिल तर 12वीची परीक्षा 22 एप्रिल मेरेन चलतली. राजभास कायद्याची अंमलबजावणी करची म्हूण कोंकणी भाशा मंडळान राज्यपालांक कोंकणी खातीरचो जाहीरनामो सादर केलो. गोंयांत येवपी गाडयेक चोर्ला घाटांत अपघात. गाडयेंत तेलंगणांतले 6 प्रवासी आशिल्ले. 2 प्रवासी जखमी जाल्यात. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.